उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडोवचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदूतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रो म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक गतान पराधीन केल्लो इस्करियोत जुदास. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडलें: अन्य जातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी सामार्यागाराच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगार इस्राएल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यां मदें वसा. वेताना सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पसरीत वसा. जेजून शिसांक विंचून काडलें आनी तांकां ताचे मणयारी जावचो अधिकार दिलो. ह्या मणयारपणाचो प्रमुख वांटो तांकां लाबिल्ली विशेश पदवी म्हणजे देंवसार धांवडोवचो आनी सर पिडाशिडा गूण करची सकत. तांकां दिल्लो हो अधिकार सर्गींचें राज ह्या संवसारांत परगट करच्याक. विंचून काडलेल्या त्या 12 पैकी 11 शिशांनी आपली पदवी सोम्या खातीर अर्पिली आनी ते पवित्र सभेंत आमार जाल्यात. सोम्यान विंचून काडलेल्या म्हणजे पवित्र स्नाना वरवीं ताचे शीस जाल्ल्या हर एकल्याक देंवसार धांवडोवची आनी सर पिडाशिडा गूण करची पदवी आनी अधिकार लाभता. विविध तरांचे देंवसार आनी पिडाशिडा ह्या संवसारांत आसात. ते शारिरीक, आत्मीक वा विविध रितीचे अवगुण जावंक पुरो. म्हज्या उतरान हेरांक हांव बुजयतना, हेरां पासत मागतना, म्हज्या प्रयत्नान पेल्याक विविध रितींच्या सांकळींतलें मुक्त करून तांकां परत नवें जिवीत दितना सोम्याच्या मिसावांत हांव वांटेली जातां. इस्राएल परजा एक समृद्ध दाखवाल तरी ताचे वरवीं देश ग्रेस्त जावन आड वांटो धरून निजा देवाक सांडून बोंब्या पुजाक लागिल्ल्या तिका आपणाक नीट वाटेन चलोवंक राय ना म्हणली कंत. जेजू देवाचो पूत इस्राएल परजेन नीट वाटेन चलच्याक 12 गवळ्यांक नेमता आनी इस्राएल कुळयेच्या सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यां मदें वसा. सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश दिवंक उलो दिता. सान लुवीस आनी जेली मार्टीन. जेजूचे ल्हानफूल सान तेरेजाची वडिलां. 2015 ऑक्टोबर 18 पापा फ्रांसिसान सान तेरेजाच्या वडिलांक सांत म्हूण परगट केलें. ह्या वेळी पापा म्हणा लागलो, हीं भाग्यवंत वडिलां लुवीस मार्टीन आनी मारी जेली गेरीन कुटुंबांत क्रिस्ती सेवेन जियोवन आपल्या दुआं पैकी बाळक जेजूच्या सान तेरेजाचे देव आपोवणें वाडोवच्याक दिसान दीस कुटुंबांत भावार्थ आनी मोगाचें वातावरण रुपीत केल्लीं जावन आसात. एकाच सेरेमनींत भुरगीं आसलेल्या काजारी जोड्याक सांत म्हूण परगटचें हें पयले फावटी जावन आसा. लुवीस मार्टीन एक यशस्वी वचांकरचे वृत्तेचो. जल्मान तो सोजेरांच्या कुटुंबाचो देखून भुरगेपणार फ्रांसाच्या विविध मिलिटरी केंद्रांनी ताका जियोवंक पडलें. ह्या वरवीं एक शिस्तेचें जिवीत ताणें आपणायलें.
क्रमेण तो फ्रांसाच्या आलेंकोन म्हणल्या एका ल्हान शहरांत रावून आपली वचां करची व्याप्त मुंदारी लागलो. हो गांव ताच्या स्वभावाक ताळ पडटलो जाल्ल्यान ताका मोगासो जालो. 22 वर्सां प्रायर ताका एक मटवसी जावची आशा आसली, पूण ही ताची आशा फळसली ना. जेलिगेरीन आलेंकोनाच्या कलात्मक सुतावळच्या देन्याबरीत कुटुंबांतली, पूण तिच्या वडिलांन तावन तिका तिच्या भुरगेपणार आनी तरणाटपणार चड मोग मेळोंक ना. तरणाटपणार तिकाय एक धार्मीक जावची ओड आसली, तरी तें तिका साध्य जालें ना. पूण कलात्मक सुतावळचे वृत्तेंत ती यशस्वी जाली. सुतावळची कला फ्रांसांत जायतीं जाणां करनासलीं, पूण हे व्याप्तींत जेलीन आपणायिल्ली चातुराय आनी चुरुकाय सर्वांक मेसवाली. 1858 जुलय 13 लुईस आपल्या 30 वर्सां प्रायर आनी जेली आपल्या 20 वर्सांचेर एकामेका लागीं लग्न जालीं आनी आपल्या जिविताचे विशिश्ट रितीचे पयन तांणी आराम केलें. उपरांतल्या 15 वर्सांनी तांकां 7 चेडवां भुरगीं आनी 2 चेरके भुरगे अशें 9 भुरगीं जालीं. जेली बरयता, आमी फकत तांचे खातीर जियेल्यां कित्याक ती आमचो संतोश. पूण तांच्या भुरग्यां पैकी 2 चेरके नेणट्यापणार, 5 वर्सांचें चेडूं भुरगें आनी 6.5 हप्त्याचें बाळशें, हीं 4 भुरगीं 3 वर्सांचे अवधे भितर मोरान पावतना तांकां व्हरतें दूख भोगलें. असल्या वेळार भावार्था वरवीं तांकां बळ मेळ्ळें. जेली बरयता, म्हज्या भुरग्यांच्या दोळ्यांच्यो आसड्यो धांपून तांकां निके पितना म्हजें दूख इतलें आनी तितलें न्ही. लोक म्हणटलो आमकां तीं भुरगीं जल्मान येतलीं जाल्यारच बरें आसलें म्हूण. म्हाका हें सोंसूंक जालें ना. आमचीं भुरगीं आमकां ससनाक सांडून वचोंक नात. जिवीत मोटवें आनी दुखाभरीत. आमी आमच्या नेणट्या भुरग्यांक वयर सर्गार परत मेळटल्यांव. मरणा वेळी तसलो तांचो भावार्थ. तांचें निमाणें भुरगें 1873 जानेवारी 2 तारखेर जल्मालें. तें भोव वचकत आनी पिडेस्त दिसतालें. ह्या बाळशाक जीव उरोवचें दाक्तरांक दुबावांचें जाल्लें. एका फाटल्यान एक भुरग्याचें मोरान पळयल्लीं वडिलां आनी एका भुरग्याच्या मरणाक राखण आसलीं. ह्या 3 म्हयन्याच्या बाळशा विशयांत जेली बरयता, ह्या भुरग्याक वांचोवचो बरवसो म्हाका ना. पाप तें भुरगें मस्त कश्टाता. ताका पळयतना काळीज बेसान जाता. पूण एका वर्सा भितर तें भुरगें बरें जातना आवयची प्रतिक्रिया, हें भुरगें नेणटो हांसो दिता, मस्त जिवाळ दिसता, ताका पळयतना सगळ्यांक खुशी जाता. कुटुंबांत घडलेल्या अनाहुता वरवीं लुईस आनी जेली मदलो भावार्थ आनी मोग आनीकय वाडलो आनी घट जालो. जिवंत आसलेल्या आपल्या 5 जाणां चेडवां भुरग्यांतय ताणें आपलो मोग ओतलो. तीं भुरगीं हीं मारी, पावलीन, लिओनी, सेलीन आनी नेणटें मारी फ्रांकोइस तेरेज मार्टीन. अखेरीच्या ह्या नेणतुल्याक शतमानां उपरांत लोक सांत तेरेज जेजूचें ल्हान फूल म्हूण वळखता.